नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आयज विधानसभेचो तिसरो दीस आशिल्लो, पावसाळी अधिवेशनाचो तिसरो दीस आणि तातूंत कितें जालें हाजेर एक आमी नदर मारुया। गोंय विधानसभेच्या तिसऱ्या दिसा प्रश्नोत्तराच्या तासाचे कामकाज शेवटाक सुरू जाले। मुळगाव 2020 बुनियादी फातर बसयल्ल्या वेटनरी हॉस्पिटल विशीं डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांणी आयच्या कामकाजाचो पयलो प्रश्न विचारलो। 17,208 चौखण मिटराचे ह्या जागेत अजून कांयच काम जावंक ना, ह्या विषयी सरकार गंभीर आसा काय ना हो प्रश्न विचारलो। काय ही जागा दुसऱ्या प्रकल्पाक वचपाची आसा किंवा वापरपाची आसा असो प्रश्न तांणी मांडलो। तशेंच जर गंभीर आसा जाल्यार हे विशीं बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी शेट्टी हांणी केली। मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी ह्या हॉस्पिटलाक केंद्रांतल्यान निधी येवपाचो आसलो, मात ती येवजण बंद जाल्ल्यान हो प्रकल्प प्रलंबीत उरलो अशें सांगले। तशेंच राज्य सरकाराच्या निधीन हे हॉस्पिटल बांदपा खातीरची प्रक्रिया खात्यान सुरू केल्या अशें तांणी मुखार सांगले। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ही जागा ह्या हॉस्पिटला खातीरूच वापरतले अशें सांगून गरज पडल्यार PWD बिल्डिंग फंडांतल्यान निधी दितले, ही सगळी प्रक्रिया बेगोबेग करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। फुडलो प्रश्न दृष्टी लायफगार्ड विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मांडलो। लायफगार्ड आसतना जाल्ल्या मरणाच्या विशींचो हो प्रश्न आशिल्लो। युरी हांणी फाटल्या 4 वर्सां सावन 53 लोकांक अशे तरेन म्हळ्यार बुडून मरण आयला अशें सांगलां, जाल्यार हो आंकडो चुकीचो आसा अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगले। हाचे वेल्यान मंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी हांचे मदीं क्रॉस क्वेश्चनिंग सुद्धा जाली। दृष्टीचो लायफगार्ड कॉन्ट्रॅक्ट 30 जूनाक सोंपला आनी नवे टेंडर इश्यू जायसर ताका एक्सटेन्शन दिला अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगले। ह्या वेळार युरी हांणी कॉन्ट्रॅक्ट सोंपचे पयलीं टेंडर कित्याक काडूंक ना असो प्रश्न केलो। तशेंच तांणी दृष्टीच्या कामकाजा विशीं न्यायालयीन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केली। पर्यटन खात्याच्या रोड शो विशीं आनी ताका लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक जाल्ल्या फायद्या विशीं विजय सरदेसाय हांणी प्रश्न केलो। 0 आवराच्या कामकाजा वेळार साबार कॉलिंग अटेन्शन मोशन सुद्धा मांडले गेले। आमदार वेन्झी वेगस हांणी पारंपारीक नुस्तेमारांच्या दर्यादेगावेल्या झोपड्यांक तात्पुरते इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपाची मागणी केली। हेका लागून नुस्तेमारांक फायदो जातलो, तशेंच सरकाराक महसूल मेळटले अशेंच सांगले। हाची ट्रायल अंदू घेवची अशी सुचोवणी वेन्झी हांणी केली। आमदार विजय सरदेसाय हांणी कॉलिंग अटेन्शन मोशनान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात न्यूरो सर्जरी आनी कार्डिओलॉजी विभाग सुरू करून हॉस्पिटल स्वयंपूर्ण करपाची मागणी केली। संकल्प आमोणकर हांणी भटक्या कुत्र्यांपासून थळाव्यांक आनी ट्युरिस्टांक जावपी त्रासा विशीं कॉलिंग अटेन्शन मोशन सादर केले। हे संदर्भात सगळ्या आमदारांनी ठोस पावलां उबारपाची अशी मागणी केली। मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं सगळ्या स्टेक होल्डर्स आनी आमदारांचो सुचोवण्यो घेवन तशेंच हेर राज्यांतले उत्कृश्ट पद्दती आपणावन 3 म्हयन्या भितर धोरण थारायतले अशें सभाघरांत सांगले। तशेंच विरेश बोरकर, विजय सरदेसाय आनी कार्लोस फेरेरा हांणी उदकाच्या उणावा विशीं कॉलिंग अटेन्शन मोशन सुद्धा मांडले। गोंयची उदकाची गरज 664 MLD आसा, जाल्यार पुरवण 585 MLD आसा। 79 MLD उदकाचो शॉर्टफॉल आसा। हो तुटावडो भरून काडपा खातीर काय नवे शुद्धीकरण प्रकल्प प्युरिफिकेशन प्रोजेक्ट चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। विरोधकांनी हर घर जल मिशन यशस्वी कशें म्हणू शकता अशें म्हूण सरकाराक धारेर धरले। 4.5 2023-2024 जनरल बजेटाचेर चर्चा मुखार सुरू जाली। सरकाराच्या वतीन उलोवपी आमदारांनी बजेटची तोखणाय केली, जाल्यार विरोधकांनी टिका केली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी कला अकादमी, स्मार्ट सिटीचे सुमार काम, म्हादयचो विशय, बेरोजगारी, मायनिंग, मोपा, कायदो आनी सुवेवस्था हाचे वेल्यान अर्थसंकल्पाचेर खर टिका केली। सरकार घेता त्या रिणाचेरूय तांणी खर भाष्य केले। सरकारा कडेन गरजू लोकांचे येवजणेचे पयशे दिवंक ना, मात इव्हेंट करपाक पयशे आसा असो तोमणो मारलो। मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या भाशणात गोंय हे सेगीत 3 वर्सां रेव्हेन्यू सरप्लस अर्थसंकल्प सादर करपी एकुलते एक राज्य आसा अशें नमूद केले। गोंय सरकार हे फावट 1423 कोटीचो रेव्हेन्यू सरप्लस अर्थसंकल्प सादर केला। तशेंच 1 एप्रिल सावन 1 रुपया सुद्धा रीण घेवंक ना अशें सांगले। आयच्या दिसाच्या चर्चेच्या शेवटाक मुखेलमंत्री आनी विजय सरदेसाय हांचे मदीं क्रॉस क्वेश्चनिंग जाले। ह्या बोवळात सभापतींनी कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत केले।